आज आम्ही एनवायरमेंट डे म्हणून सेलिब्रेट करता आणि आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर हे आज आमचे आपाच्या आवयच्या नांवान एक झाड दितलो माँ के नाम पर एक झाड हो लगाने का हे आम्ही हांगा लायतात आणि आज आम्ही हांगा लायतात आणि आमचे बाप संतोबा जो आमचे ना आता पण त्याच्या जाग्यांक लायता आमी आणि त्याचे स्कूल ते जावं आसा हांगा तेका धूव म्हणून हे आमी तेका लागून हांगसर वयतात आणि एक बरे आनीकय झाड लायतले आणि भुरगीं सगळीं आतां झाडाचेर प्रेम करता आणि झाडां हे जे आसा हे सांबाळूंक जाय आमी आणि तेका लागून आमी आयज सगळे तरेचे लोक जगतात सगळे तरेची झाडां आमकां जाय गरजेची म्हणटका लागून हे माँ के नाम पर म्हणजे आपल्या आवयच्या नांवार एक झाड तुम्ही बी सगळ्यांनी लावची आयजच म्हणजे जातले। आणि किड्स नेस्ट ही सगळी भुरगीं हांगा आसा आणि तुमकां खबर आसतलें की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सरान सांगला त्या प्रमाणे आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो जो आज थीम आसा सो एंड प्लास्टीक पोल्यूशन तें तितलें म्हत्वाचें आसा की प्लास्टीक जे पोल्यूशन जाता हातूंतल्यान म्हाका दिसता वायल्ड लायफ आसूं मरायन लायफ आसूं आनी सगळें एफेक्ट जाता आनी मनशा ह्युमन बिंग्साक सुद्दां खूब एफेक्ट जाता सो प्लास्टीक बॅन जावपाक जाय कित्याक प्लास्टीक तुमकां खबर आसा खूब वर्सां लागतात ते डिकम्पोज जावपाक म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की जाता तितले कमी प्रमाणात प्लास्टीक यूज करचे आनी हे एनवायरमेंटाक एक आमी मदत करची की आज तुमकां खबर आसा की आमकां झाडां चड जाय ऑक्सिजन चड जाय फ्युचर आमी बरें उरता आमच्या भुरग्याचे जे आतां यंग जनरेशन जाल्यार आमी हे पाळचें पडटलें सो आज आमी हो थीम एंड प्लास्टीक पोल्यूशन हेजेर आमी भर दिवया आनी आज हो प्रोग्राम बरे पद्दतीन जालो ह्या कॅम्पसाक तेंच्या मॅनेजमेंटाचे धन्यवाद मागता। प्रोग्राम हो 1 म्हयनो पयलीं प्लॅन केल्लो लास्ट इयरी असोच प्रोग्राम केल्लो पण एकूच उद्देश आसा हाज्या फाटल्यान की आज जी आमची परिस्थिती जाल्या की पावस म्हाका दिसता वर्सांतले 365 दिसूय पडटा तो खंय तरी एक ते टप्प्यांनी जावचे अशी आमची एक हें आसा पण ह्या खातीर आमी हो प्रोग्राम एक्चुअली सार्थक फावंडेशन खरें म्हणजे अशें प्रोग्राम करना पण खंय तरी इनिशिएटीव घेता हांव खरें म्हणजे मयूरजीक थँक म्हणटा कारण तांच्यांनी आमच्या बरोबर डिस्कस केलें तेन्ना अशें ठरलें की आमी एक 400 स्टुडंट्स हांगा हाडचे आनी 400 स्टुडंट्स हांगा आसा म्हाका दिसता पयलो प्रोग्राम आमचो रविबाब आमचो प्रोग्राम आमचो हँडल करता अशें म्हाका तरी दिसता हांव धन्यवाद दिता तांकां कारण एक म्हणजे ते टायमार येता हांव थँक्स म्हणटा तशेंच आमचे भारती मॅडम जी गुरुकुलाची